आम्ही म्हणजे ह्यो दीस येवच्या खातीर आमच्या कितल्याशाच स्वतंत्र सैन्यांनी आपले संसार उद्ध्वस्त केला, त्यांच्यानी एकदा आपल्या जीवाचो प्राण दिवन आमकां स्वतंत्र दिला आणि लास्ट कितलीशीच वर्सां ह्या स्वतंत्राचें सूख आमी खूब भाग्यवान आसा की आमी हे स्वतंत्राचें सूख भोगतात. पण हे स्वतंत्र असेच पुढे दवरूं आणि ह्याच्या लास्ट कितकीशीच वर्सां जो डेव्हलपमेंट केला, आता आमचें जे सरकार आसा डबल इंजिन सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे गोंयचे सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो आमी आज डेव्हलपमेंट करता, जे आज आमची जी पोझिशन आसा दिसान दीस वाडटा, इतली वाडटा की आज जवळच्या देशांक आमच्या बद्दल आज हिवा वाटोंक लागलेलो आसा. आज हे जे सगळे जे आमी ही रॅली करता ती सगळ्या कडेन जागृत भावना म्हणजे तयार करपाक की बाबा हे स्वतंत्र जे गावला हे आमकां खूब कश्टांनी गावला. जी गोष्ट कश्टान मेळटा ती जमोवपाक, ती मेंटेन करपाक, ताच्या फुडें कश्ट करपाक जाय. आमी आज प्रगतीपथार आसलेले आसा. आज इंडिया डेव्हलप कंट्री जाला. वी आर नो मोर अ डेव्हलपिंग कंट्री. आज आमी 4थ्या पोझिशनार फायनान्शियली इकॉनॉमिकली पावलेले आसा. प्रत्येक गोष्ट आमी आज गोंय आमचें स्वयंपूर्ण जाता. आमचें जे विकसीत भारत, विकसीत गोवा जे आमचें सपनें आसा हे आमी एकट्यान आनी दोगान करून जावचें. आमी सगळ्यांनी बरोबर रावन सगळ्यांचो साथ जाय. प्रत्येक गोष्टीक सगळ्यांचो साथ जाय, तरच सगळो विकास जातलो, विकास मेंटेन जातलो. तुम्ही सगळे जाण आयल्या बद्दल आमदार ह्या नात्यान तुमचे मनापासून हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम.